8,000 तरणाट्यांनी अपियर झाले आणि सगळेच फेल झाले. आम्ही ह्या विशयाचेर काल एक प्रश्न केल्लो गोंय सरकाराक की मुख्यमंत्री फकाणां करतात काय खरे गोंयचे 8,000 तरणाटे इतले बोणे, हाचेर कांय उत्तर येवंक ना. सो आमी हो प्रश्न परत करता आणि मिडियाच्या आमच्या मित्रांक परत एकदा विचारता की तुम्ही हे प्रश्न मातशे लोकांच्या तर्फे गव्हर्नमेंटाक करचे की हो क्वेश्चन पेपर खरे इतलो टफ आशिल्लो काय खरे बॅक स्टेज बिहायंड द कर्टन्स कितें जालें हाच्या बद्दल. आनी आमी विचारूंक शकता की खरे गोंयकार इतले बोणे जाल्यार आमी एक चॅलेंज दिवंक शकता की हेड ऑफ डिपार्टमेंट आनी तांच्या सगळ्या ऑफिसरांक ही एग्जाम दिवनी आनी तांकां ही पास करून दाखोवपाक की खरे दीस एग्जाम वॉज जेन्युइन आनी कोणी पास जावंक शकतालो. आज जे त्या पदवेचेर बसून सॅलरी घेतात आणि सरकाराचे काम करतात तांणी ही एग्जाम पहिली पास करून दाखवली. हो आम आदमी पार्टीचो मुख्यमंत्रीक चॅलेंज आसा तो तांणी घेवन दाखोवचो. कॉन्ट्रॅक्ट लेबर मागयल्या सरकारी खात्यांनी एक दोन सरकारी खाती आसा, हांव नांवूय सांगिना, तुमकां खबर आसतली कित्याक तुमी चड वाचतात. प्रत्येक खात्याक कॉन्ट्रॅक्ट लेबर घेतात, पगार दिवपाचो वाचोवंक मेळटा म्हणून, आणि आपलो पगार 70% वाडोवन घेता असेंब्लीन हे आमदार हे मंत्री. आयज तरणाटो बावडो रस्त्यार हाल अपेश्टा भोगता, त्यांच्या ह्या सरकाराक कांयच पडलेलें ना. आणि फुडें वचून हांकां जेन्ना सर्व्हिस दिवपाचो टायम येता तेन्ना हे सर्व्हिस एक क्रिएट करपाक, जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपाक, वेकन्सी क्रिएट करपाक चान्स आसतना त्याच सरकारी अधिकाऱ्यांक एक्सटेन्शन दिता 3-3 वर्सांक. आमचे कडेन कितलीशींच नांवां आसा. आयज आम आदमी पार्टी परतून एक कोर्ट सरकाराक ओपन चॅलेंज करता की लेट देम टेल अस विदिन 1 वीक how many people are on extension after retirement. This is an open challenge from Aam Aadmi Party. जनरेट करपाक शक्य जायना. जितले जितले प्रायव्हेट कंपनीज येतात ते गोंयचे भायले लोक आपले हाडून फक्त हांगचे रिसोर्सेस आणि जागे घेवन बसतात आणि हांगा गव्हर्नमेंट इज ओनली एबल टू क्रिएट गव्हर्नमेंट जॉब्स. इन दॅट ऑल्सो इट लुक्स लायक देर आर स्कॅम्स हॅपनिंग. जे थोडे पोस्ट असतात ते सुद्धा ते टेम्पररी म्हणून ऍडव्हर्टायज करता. आजूच डिपार्टमेंट ऑफ एज्युकेशनाचे 182 पोस्ट ऍडव्हर्टायज झाले. तातूंत दीज आर ऑल टेम्पररी बेसीस. टिचरींक तुमकां सॅलरी दिवपाक परमनंट करपाक पयशे कशे ना आनी तुमची MLAची सॅलरी वाडोवपाक एका धपक्यान पयशे खंयच्यान आयले. आम आदमी पार्टीचे सरकार दिल्लीक आसा तांचे कडल्यान थोडे शिकचे. 8,000 नवे टिचरी आमी हाडल्यो, प्लस जे टेम्पररी आशिल्ल्यो तांकां परमनंट केल्यो. शिक्षणाचेर थोडं म्हत्व दियात. दॅट इज द फ्युचर ऑफ आवर कंट्री. नाजाल्यार 8,000 लोक फेल जावचे ना. आणि एक आज आश्चर्याची एक ऍडव्हर्टायजमेंट आयली डिपार्टमेंट ऑफ रिव्हर नॅव्हिगेशनाच्यान. ऍडव्हर्टायझिंग फॉर 23 पोस्ट आणि तातूंत एक लायन आसा, सिलेक्शन विल बी डन as and when vacancies arise. हो कितें सेंटेन्स. जर वेकन्सी ना जाल्यार ऍडव्हर्टायज कोणा खातीर करता. हे कसले स्कॅम चल्ल्या तुमचे. आणि वायट दिसता सांगपाक की हाची उतरां दिवपाक आज कोण आसा. MLA कोण दिसपाचे ना. अर्धे मिनिस्टर दुयेंत आसा. कालूच बातमी आयल्या की ऑलमोस्ट 7 to 8 कॅबिनेट मिनिस्टर्स आर नॉट अवेलेबल. कॅबिनेटूच अवेलेबल ना. सो हू इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, हू इज टेकिंग अकाउंटेबिलिटी, हाची उतरां कोण दितलो गोंयकारा खातीर. आमी डिमांड करता की पयलीं म्हळ्यार हे 8,000 भुरगे कशे फेल जाले ताचे तुमी एक एक्सप्लेनेशन दिवचे. आणि आमी चॅलेंज दिता परत की तुमी तुमच्या HOD आणि तांच्या ऑफिसरांक ही एग्जाम पास करून दाखोवन लोकां फुडें दाखोवची की कितें एक्झॅक्टली बिहायंड द सीन्स जालें.